4 महिन्याआधी मडगाव पालिका मंडळान बाजार निरीक्षक काउंटरा वयल्यान सोपो वसुली रक्कम चोरपाविशीं पुलिसांकडेन कागाळ केल्ली। ताचेर अजून मेरेन सुटावो जालो ना। स्पेशल काउंटर हाताळपी अधिकाऱ्याकडल्यान नागरी मंडळान शेणला ते 50,000 रक्कम वसूल करची अशें नगरसेवक महेश आमोणकरान मागला। पळयात पुराय बातमी। आमचो एक मार्केट इन्स्पेक्टर महेश वेळीप म्हणून ताणें सोपो कलेक्शनाचे 50,000 तुका कलेक्शन कितें आशिल्लें ते दिसा 50,000 सारके ते 50,000 ड्रॉवरान दवरिल्ले कडेन तेजे चोरयेक गेल्ले। ते 50,000 तेजे चोरयेक गेल्ल्या कारणान मागीर रोखडेच आमकां पुलीस कंप्लेन करपाक आमकां चीफ ऑफिसरान दिसता इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी आमचो जो अकाउंट ऑफिसर आसा ATO ताणें कंप्लेन दिली मडगांव टावन पुलीस स्टेशनार। पूण मडगांव टावन पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दितकूच एज पर टू CCTVचेर तांच्यांनी हें पळयलें जाल्यार कोण तरी दिसता पूण एक्झॅक्ट व्हरता तो म्हण दिसना, एक मनीस दिसतालो। पूण 4-5 म्हयने जाले आतां तेन्ना कितें आसा करप कोणें आनी भोगप कोणें तशिल्यो खबरो बेश्टे कोणाचें एलिगेशन जावपाक जायना म्हणून हांवें स्वता आतां एक चीफ ऑफिसराक हें दिल्या कॉपी दिल्या म्हाजी कंप्लेन कितें कंप्लेन रिक्वेस्ट लेटर की ते 50,000 जे आसा ते लास्टाक लोकांचे पयशे आमचे पयशे म्युनिसिपालिटीचे ते निश्काळजीपणान ताणें थंय दवरल्यान 50,000 ते चोरयेक गेल्या कारण बेश्टे हाजेर ताजेर येवपाक जायना म्हणून 50,000 रिकवरी ताजे कडेन करून घेवची। मार्केट इन्स्पेक्टर महेश वेळीप ताणें ते 50,000 भरपाचे की ताच्या हातींतल्यान गेल्ले आसा ते बेश्टे लोकांनी कितें हाका तेका बोटां दाखयली म्हणून जावपा ना की लोकांक आनीक कांय ना। लोकांक कितें जाता मिस्टेक मागीर तुका आमची दिसता आमचे कावन्सिलर म्हणटा ते इजिली पडलेले आसता लोकांक दिसता म्हणटकूच हे 50,000 ताणें मार्केट इन्स्पेक्टरान भरपाची गरज आसा आनी ताका सांगला चीफ ऑफिसराक जे 50,000 तो भरता आतां फाल्यां तो एक्यूज कोण मेळत जाल्यार ताजे कडल्यान कितें पुलिसांनी अटॅचमेंट करून 50,000 मेळटा ताचे तुमी रिटर्न करा मागीर ते 5 वर्सांनी मेळो जाल्यार 10 वर्सांनी मेळो सद्या नाल्यार 6 म्हयन्यांनी मेळो सद्या 5 म्हयने जाल्ले आसा 4 म्हयने पयशे मेळूंक ना म्हणून मार्केट इन्स्पेक्टरा कडल्यान रिकवरी करपाची अत्यंत गरज आसा। 50,000 काडून आमच्या म्युनिसिपल ट्रेजरीन येवपाक जाय। आतां महेश वेळीप म्हणून तो मार्केट इन्स्पेक्टर कितें ताणें ऑलरेडी आमकां सांगला कालू ताका विचारक तो म्हणपाक सर आपणा कडेन मिस्टेक जाल्या ते पयशे तो भरता म्हणपाक ते बरोवनी कित्याक आमकां रायट ना ते सांगपाक। हांवें ताका फक्त रिक्वेस्ट केलो बाबा तुजे कडेन गेल्यार तूं भर ते हांव COक सांगता म्हणून COक ऑलरेडी सांगला आनी CO तेजेर एग्री जातलो आनी COन ताका ऑर्डर काडपाची 50,000 तूं भर म्हणून कित्याक लोकांक कळपाक बरें कित्याक हातूंत की आमी जबाबदार आसनात हातूंत ते जबाबदार स्टाफ आनी स्टाफ कम्स अंडर चीफ ऑफिसर ते ताणें पळोवपाक जाय। चीफ ऑफिसर ताका ऑर्डर काडटलो एज पर हांवें रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे। दुसरी समजत कळटकीर आमी सगळे CCTV बी सगळे करून सगळ्यांक पळोवन आयडेंटिफाय केले पुलिसेक कंप्लेनूय केल्ली। आतां हें फॉलोअप करप कोणें हें फॉलोअप करप कोणें हें हांवें ऑलरेडी चीफ ऑफिसराकूय सांगिल्लें ताणें सगळें फॉलोअप करून सगळें कितें आसता तें आमी कितें आसा प्रत्येक गोश्ट जाता ताजेर कन्क्लुजन कांय जायना कळ्ळी हीच खंत बघतो म्हाका कन्क्लुजन कांयच जायना कोण जबाबदारी दिल्ली कोण पूर्ण करना ताका लागून हें पेंडींग आतां तुमी म्हणलें पळय 4 म्हयने म्हणून हो पर मिटिंगेक इश्यू येयलो हांवें चीफ ऑफिसराक डायरेक्शनूय दिलें ना तितले बेगीन ताजेर इन्क्वायरी कर अशें म्हणून। आज हांव परतें रिमायंड करता आज म्हजो कलीग कावन्सिलर बाबा महेशान परतें हें केलें न्ही आज हांव परतें ताका रिमायंड ऑफिशियल नोटूय पुटअप करता की ताजेर इन्क्वायरी करता जाल्यार कन्सर्न कोण आसा ताजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही। CCTV अपडेट CCTV अपडेट सगळे फुटेज बिटेज आमी सगळे पुलिसेक दिली तातूंत एक येल्लो पावच एक कोण मनीस तरी दिसपड आयडेंटिफाय डावटफूल ऑब्वियसली आमी कित्याक आमी कोणाक पिन पॉयंट करपाक शकना न्ही हाणेंच व्हेल्या ताणेंच व्हेल्या म्हणून येल्लो पावच तो म्हणटा ते तो येल्लो पावच कोण घेवन भितर वता घेवन देंवता तातूंत CCTV फुटेज दिश्टी पडटाले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।